नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। 70 दिवसले चक्रीवादळात 1.5 कोटीचे लुकसाण। वादळाक 4 दीस जाले। वाठारांत ना सारखी लायट, उदक, सरकारी यंत्रणा वेचणुकेत आणि 2-3 दीस तरी लोकांचे अशेच हाल। पर्रीकार सरकारान चली भुरग्यां खातीर काडिल्ली लाडली लक्ष्मी बीजेपीन घेतली राष्ट्रीय जाहीरनाम्यात। मोदीचे सरकार आयल्यार मायनिंग लिजांची पावणी, धोरणाची जाहीरनाम्यात घोषणा। केपें अर्बन सोसायटीचे तारण दवरिल्ल्या भांगराच्या स्कॅमात अटकपूर्व जामीन दिवंक हायकोर्टाचो न्हयकार। 15 आरोपीचे अर्ज मारले भायर। कोर्ट म्हणटा अजून तपास जावचोच आसा। आणि मोपा विमानतळावेल्यान काँग्रेसींत आपालिपा। प्रदेशाध्यक्षांनी दक्षिणेतलो उमेदवार म्हणटा काँग्रेसीचो मोपाक ना तेंको। मणियारो म्हणटा पक्षान मोपाचेर भूमिकाच घेतिल्ली ना। खबरो विस्तारान। 70 दिवचल तालुक्यांनी चक्रीवादळांतले लुकसाणेचो आंकडो 1.5 कोटी मेरेन पावपाची शक्यताय सरकारी अधिकारी उक्तायतात। सगळ्यांत चड फटको बसलो तो 70क। वादळ येवन 4 दीस जाले। त्या वाठारांत सध्या लायट आणि उदक सारकें ना। परिस्थिती जाग्यार पडूंक 2-3 दीस तरी वतले। झाडां पडिल्ल्यान शेतकारांच्या पोटार पांय पडला। पूण सरकारी यंत्रणा वेचणुकेत आडकल्ल्यान परिस्थिती बेगीन जाग्यार येवप कठीण अशें शेतकी संचालकच उलोवन दाखयता। 70 आनी दिवचल तालुक्यांत शुक्रारा अकस्मात पावस आनी चक्रीवादळान धुमशणां घाली। लोकांची काजू, आंब्याची जून पिकावळ काबार आनी मातये भरवण केली। कितलीशीच झाडां पडली। ती घरादारांचेर पडिल्ल्यान मालमत्ता काबार जाली। लायटीचे खांबे मोडून पडल्यात। ह्या वाठारांतले लोक फाटल्या 4 दिसां सावन काळखान दीस काडटात। रातच्या वेळार लायटीचो आपालिपात चालू आसता। गरमेच्या दिसांनी ही परिस्थिती आयिल्ल्यान लोकांचे आनीक हाल। शेतां पिकावळ काबार जाली ती जाली, लायटूय ना आनी उदकूय सारकें ना। 4 दीस जाले लायट ना, खूब प्रॉब्लेम, उदकाचे प्रॉब्लेम जाले, नळ ना, उदक वचून पयसच्यान हाडचें पडटा। भुरग्यांचे एग्जाम आसा, आनीक 2 दीस लागतले। शेता भाटांनी पडिल्ले झाडांचे आनी पिकावळीचे शेतकी अधिकाऱ्यांनी येवन इन्स्पेक्शन केले। सोमारा सावन लुकसाण भरपायेचे फॉर्म घेवंक सुरवातय केल्या। मात रावण केरीचो मोडसो हिंदेचो अणभव वेगळोच। शेती खात्याकडच्यान जाय तशी लुकसाण भरपाय मेळना म्हूण तो सांगता। पूण हेच्या पयलीं जो वादळ जाल्ले तेन्ना आमकां तशी लुकसाण भरपाय त्या पद्दतीन आमकां मेळोंक ना। जे आमी सांगता ते पद्दतीन आमकां एग्रीकल्चराचो फायदो कांयच मेळना आनी ते पद्दतीन आमकां ते दिनाय ना। मुळाव्या अहवाला प्रमाण या तालुक्यान घरांचेर झाडां पडून लुकसाण जाला ताचो अदमास 78 लाख। हो आंकडो आनीक वाडू येता। As of now, I can only say it is around 78 lakhs as far as dwelling houses are concerned, but crop assessment is still being done. A lot many villages are in darkness still. फायर ब्रिगेडीक सगळ्यांत चड कॉल आयले ते 70तले केरी, पर्ये, होंडा, ठाणे आनी नगरगांव वाठारांतल्यान। वाळपय फायर ब्रिगेडीक आतां मेरेन 319 कॉल आयल्यात। 70 ते 75 कॉल घरा वाटावंक, जाल्यार 219 कॉल रस्त्यार झाडां पडली म्हूण। सगळे जाग्यार पडटा म्हणल्यार आनीक 2 दीस तरी वतले। वाळपयच्या फायर ऑफिसराच्या अदमासा प्रमाण कोटभराचे लुकसाण जाला। प्रॉपर्टी जवळ 1 करोडच्या जादा कमी जावचे ना। सरकारी यंत्रणा वेचणुकेच्या कामान घुसपल्यात। वेचणुके उपरांतच सगळे जाग्यार पडटले अशें शेतकी संचालक उलोवन दाखयता। सगळे आमचे स्टाफ आहा इलेक्शन ड्युटी, गाडयो ते घेतले आसा। आता आमी रिक्वेस्ट करून 2 गाडयो बालपयक मागले आसा। 4 पंचायतीक थोडे स्टाफ बसतले आनी एप्लिकेशनां घेवन मागीर तांचे सांजे आसा ती विजीट करून एक्चुअली पळयतले। सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अदमासा प्रमाण मालमत्ता आनी झाडांच्या लुकसाणेचो आंकडो 1.5 कोटी मेरेन पावपाची शक्यताय आसा। ह्या वाठारांतल्या लोकांक आनीक 2 ते 3 दीस तरी अशेच दीस काडचे पडटले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। पर्रीकार सरकारान चली भुरग्यां खातीर म्हूण चालीक लायिल्ली म्हत्वाकांक्षी लाडली लक्ष्मी येवजण बीजेपीन राष्ट्रीय जाहीरनाम्यांत घेतल्या। बीजेपीच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी सोमारा दिल्ली पक्षाचो लोकसभेचो राष्ट्रीय जाहीरनामो जाहीर केलो। जाहीरनाम्यांत लाडली लक्ष्मी आसा। कोळसो, मिना सारकेले निसर्गीक संपत्तीचो पावणी करूनच व्यवहार जातलो अशें म्हणत मोदींचे सरकार आयल्यार बीजेपीन मायनिंग लिजांचेरूय ऑक्शनाचें धोरण स्पश्ट केलां। राम मंदिरूय सोडूं ना। पळयात रिपोर्ट।
पर्रीकार सरकाराची लाडली लक्ष्मी येवजण बीजेपीक राष्ट्रीय पावण्यार बरीच मानवल्या. दयानंद समाजीक सुरक्षा येवजणय राष्ट्रीय पावण्यार अशीच फामाद जाल्ली. समाजाचो चलयाविशीं दृश्टिकोन सुदारचो, चली भुरग्यांक लग्न कारणाच्या वेळार आदार जावचो म्हूण पर्रीकार सरकारान चलयांक 1 लाखाचो आदार करपाची येवजण काडली. आतां मेरेन 12,000 चलयांनी येवजणेचो लाव घेतला. आतां बीजेपीन राष्ट्रीय जाहीरनाम्यांत ही येवजण घेतल्या. मोदीचें सरकार आयल्यार लाडली लक्ष्मी देशभर चालीक लागू येता. बीजेपीन मीन, कोळसो सारकेले ना जायत वचपी नैसर्गीक संपत्तीचेरय राष्ट्रीय जाहीरनाम्यांत धोरण जाहीर केला. मोदीचें सरकार आयल्यार नैसर्गीक संपत्ती आशिल्ले खणींचे लिजांची बीजेपी सरकार पावणी करतले, म्हणजे गोंयांतूय मायनिंग लिजांक पावणी लागू. हम पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, हम माइनिंग में ट्रांसपेरेंसी भी लाएंगे. माइनिंग के द्वारा देश के अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में मक्कमता पूर्वक कदम रखने की हमारी ताकत है. जो ज्यादा बोलेगा, सरकार की तिजोरी में पैसा देगा, उसको मिलेगा. सही रास्ता है कि नहीं भाइयों? मुझे बताइए, सही रास्ता है कि नहीं है? पक्षाचो अध्यक्ष राजनाथ सिंग, प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज हे फुडाऱ्यांचे हजेरेन सोमारा दिल्ली बीजेपीन राष्ट्रीय जाहीरनामो जाहीर केलो. संविधानाचे चौकटीन रावन राम मंदिर बांदप आनी रिटेलान FDIक मान्यताय न्हयकारपा सारके विशयूय बीजेपीन जाहीरनाम्यांत घेतल्यात. राष्ट्रीय पावण्यार बीजेपीच्या टॉप 10 फुडाऱ्यां मदीं मनोहर पर्रीकार आसा. हे बीजेपीचे जाहीरनाम्याचे कव्हरावेल्यान पक्षान स्पश्ट केला. मनोहर पर्रीकार दिल्ली वतलो ना वतलो ही फुडली गजाल. सध्या बीजेपीन ताची लाडली लक्ष्मी आनी गोंयचे मायनिंगाची राष्ट्रीय पावण्यार दखल घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. केपें अर्बन क्रेडिट सोसायटीचे शिरोडेचे ब्रांचीत तारण दवरिल्ल्या भांगराचे स्कॅमात आरोपींक अटकपूर्व जामीन दिवंक हायकोर्टान स्पश्ट न्हयकार दिलो. अजून तपास जावपाचोच आसा. केसींत आनीकूय कांय लोक घुसपले आसूये तांकां सोदपाक आरोपींक कादयेंत दवरचे पडटले म्हूण पुलिसांनी आर्गुमेंट घालो. 15 आरोपीचे अटकपूर्व जामिनाचे अर्ज हायकोर्टान भायर मारले. हे केशींत भांगर तारण दवरून सोसायटीचे 2 कोटींचे रीण घेतिल्ले वट्ट 28 आरोपी आसात. केपें अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या तारण भांगराचे स्कॅमान आरोपींक अटकपूर्व जामीन दिवंक हायकोर्टान स्पश्ट न्हयकार दिलो. आरोपींनी शिरोडा ब्रांचीचो मॅनेजर आनी गोल्ड अप्रेझराक धरून हे स्कॅम केला म्हूण सरकार पक्षान हायकोर्टाक सांगले. फटीचे भांगर खंयच्यान हाडले तेय आरोपींनी कळयिल्ले ना अशें सरकारी वकिलान सांगले. असल्या प्रकरणात जामीन दिल्यार आरोपी परत असले गुन्यांव करपाक शकतात असो भंय सरकारी वकिलान उक्तायलो. दुसरे वटेन आरोपींच्या वकिलान आर्गुमेंट घालो तो असो. रीण घेतना तारण दवरिल्ले भांगर खरे आशिल्ले. सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांनीच कारस्थान केला आसुये असो बचाव पक्षाचो दावो. सोसायटीचे अधिकाऱ्याआड फटिंगपणाची कागाळ करतले अशें आरोपींच्या वकिलान सांगला. फटीचे भांगर पुलिसांनी जप्त करूंक ना, तशेंच थर्ड पार्टी कडल्यान ताची खात्री करूंक ना असो आर्गुमेंट बचाव पक्षान घाला. हायकोर्ट म्हणटा सद्याच्या परिस्थितीन अटकपूर्व जामीन दिवप शक्य ना. आरोपींनी जाय जाल्यार ट्रायल कोर्टान जामिना खातीर अर्ज करचो. अटकपूर्व अर्ज रद्द जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सगळ्या आरोपींनी आपले अर्ज फाटीं घेतले. सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांक सुमार 2 कोटीचे भांगर फटीचे म्हूण कळे उपरांत केपें अर्बन सोसायटीचो भांगर कर्ज घोटाळो 10 फेब्रुवाराक उक्ताडार आयिल्लो. ह्या प्रकरणात सोसायटी कडेन दुबावीत भांगर दवरून रीण काडपी वट्ट 28 आरोपी आसात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.